गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. खासा करून चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली दिश्टी पडटा. अजापाची गजाल म्हटल्यार चोरांनी सांखळेच्या भाजपाच्या कार्यालयांत चोरी केली. सांखळेचे भाजपाचे कार्यालय लेगीत चोरी करपाक चोरांनी सोडूंक ना. सांखळेच्या भाजपाच्या कार्यालयांतल्यान 2 मोबायल फोन चोरयेक गेल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही चोरी खंय शेनवारा राती घडिल्ली. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन दोगा दुबावितांक ताब्यात घेतल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. मजगती चोरये विशीं गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विचारले तेन्ना ह्या विशीं आपल्याक कांयच खबर ना अशें तांच्यांनी म्हटलें. मात्र ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करप चालू आसा अशें तांचें म्हणणें ताणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. शिरगांव लयराय देवीच्या जात्रे दिसा जाल्ल्या खेटाखेटीच्या चवकशी अहवालांत प्रशासन, पोलीस तशेंच देवस्थान समितीचेर लेगीत ठपको दवरला. मात देवस्थान समितीचेर दवरिल्लो ठपको चुकीचो. आमी जे सहकार्य जाय ते प्रशासनाक पोलिसांक वेळोवेळी दिल्ले आसा म्हणून देवस्थान समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकरान सांगलें. सरकाराच्या चवकशी अहवालाची अधिकृत प्रत जी आसा ती मेळ्ळ्या उपरांत फकत समिती न्हय जाल्यार सगळे महाजन आपली भुमिका स्पश्ट करतले अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हाणें सांगलें. सोशल मिडिया जितलो बरो तितलोच घातक हें आतां दिसान दीस कांय घडणुकेंतल्यान दिसून येता. अशीच एक घडणूक सांखळे घडली. हो सांखळेचो शेहजाद शेख ताणें इंस्टाग्रामाचेर एक कमेंट मारतना पातळी सोडून भाश्य केलें. आय लव इस्रायल कॉज दे ईट गौ माता अँड दे डोंट बिलीव मुर्ती पुजा असो वादग्रस्त कमेंट ह्या शेहजादान केलो. ताच्या ह्या कमेंटाची दखल घेत सांखळेच्या कांय तरणाट्यांनी रोखडेच पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून कारवायेची मागणी केली. दिवचल पुलिशेन शेहजाद शेख हाका अटक केल्या आनी ताचो फुडलो तपास चालू आसा. हे एक वादग्रस्त विधान ताणें सोशल मिडियाचेर केलें ताका लागून सांखळेच्या तरणाट्यांनी तिडक उक्तायली. सोशल मिडिया जितलो बरो तितलो वायटूय अशें कितल्याशाच घडणुकींनी सामकार आयिल्ले आसात. सांखळेच्या ह्या शेहजादान केल्लो हो कमेंट खूब वादग्रस्त आशिल्लो ताका अटक केल्या. न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हाणें भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें हो सोपूत दिलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री आनी हेर ज्येष्ठ मंत्री हजर आशिल्ले. बुधवारा न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हाणें भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून आतां सोपूत घेतिल्लो आसा. भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें तांकां हो सोपूत दिलो. ते देशांतले पयले बौद्ध आनी दुसरे दलीत जांणी भारताच्या सरन्यायाधीश पदाचो सोपूत घेतलेलो आसा. ह्या वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी हेर ज्येष्ठ मंत्री ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. खंयच्याय सरकारी येवजणेचो लाव घेतले जाल्यार आतां लावार्थ्यांचो बँक अकावंट ताचे आधार कार्डा कडेन लिंक करप बंधनकारक आसा. मात आजून लेगीत कितलेशेच लावार्थ्यांनी बँक अकावंट आनी आधार कार्ड लिंक केल्ले ना. गोंयांतली सरकाराची एक म्हत्वाची येवजण म्हटल्यार बायलां खातीरची गृह आधार. मात बँक अकावंट आनी आधार कार्ड लिंक करूंक नाशिल्ल्यान हजारांनी बायलांचे गृह आधाराचे पयशे स्थगीत केलेले आसा.
मडगांव रवींद्र भवनाक इफ्फीचे केंद्र करपा खातीर आतां दुरुस्ती काम सुरू करपाचें आसा आनी ताका लागून 2 म्हयने रवींद्र भवन बंद उरतले. जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद उरतले अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलक हाणें दिलेली आसा. इफ्फीचे केंद्र करपा खातीर दुरुस्ती काम चालू करपाचें आसा ताका लागून मडगांवचे रवींद्र भवन 2 म्हयने बंद उरतले. जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद उरतले अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलकान माहिती दिलेली आसा. 2 म्हयन्यां खातीर मडगांवचे रवींद्र भवन बंद दवरपाचें तांच्यांनी सांगलां. फावो तितलें उदक आसा, भिवपाची गरज ना अशें विधान 2 दिसांनी मुख्यमंत्री करीत आसा. जर उदक आसा जाल्यार ताची पुरवण कित्याक जायना? पयलीं 24 वरां उदकाची पुरवण जातली म्हणपी मुख्यमंत्र्यान कांय दिसां पयलीं 24 मदलो 2 काडून उडयलो आनी 4 वरां उदक दिवपाचें सांगलें. उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले जाल्यार नवो मास्टर प्लॅन करपाची गरज आसा. धरणाचे चुकीचे वेवस्थापन आनी वेगवेगळ्या बांदकाम प्रकल्पांक लागून गोंयकारांक 4 वरां उदक मेळप कुस्तार जाला. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या मतदारसंघात धरण आसून लेगीत शिरोडा, बोवरी आनी बेतोड्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटा अशें म्हणीत दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यादो फर्नांडिसान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. रासय फेरी सेवा बंद जाल्ल्यान आडपयच्या फेरयेचेर ताण येवपाक लागला. आडपयच्या फेरयेक वचपी लोकांक खणून दवरिल्ले अशीर रस्त्याची समस्या उप्रासल्या. पुराय दिसभर थोड्याच वेळा खातीर फेरी बंद दवरपाचेर सरकारान विचार करचो म्हणून दुर्भाटचे लोक मागणी करपाक लागल्या. दुर्भाट रासय फेरी सेवा बंद केल्या. जुनाच्या 4 तारखेसावन ती खंय परती सुरू जातली. मात पुराय दीस फेरी बंद करपा परस ती फकत थोड्या वेळा खातीर बंद दवरची आनी असो विचार करचो अशी थळाव्यांनी मागणी केला. दुर्भाटची फेरी बंद केल्ल्यान लोकांक पर्याय जो आसा तो आडपय रासय फेरयेचो. मात आडपय फेरये कडेन वचपी गांवांतलो रस्तो सामको अशीर. तातूंत तो खणून दवरिल्ला आनी ताका लागून वेगवेगळी समस्या थंय प्रवास करपाची उप्राशिल्ली आसा. निदान पावसा पयलीं तरी हो खणिल्लो रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून थोड्याव्यांनी मागणी केल्या. सांग्यार काले पंचायतीच्या चानीमळ वाठारांत आशिल्ल्या चिरे खणीत कॅमिकल वेस्ट आनी बॅरलांच्या राशीक उजो लागिल्लो. 3 दिसां उपरांत उजो नियंत्रणांत हाडपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. मात पावस सुरू जालो काय ह्या कोयराचें उदक ह्या वाठारांतल्या बांय तशेंच न्हंयांनी वचपाक शकता आनी हाका लागून चिरेखणींतल्या कोयराचो बंदोबस्त करचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. मजगतीं चिरेखणींत बेकायदेशीर रितीन कॅमिकल वेस्ट डंप करून उजो घालपाच्या प्रकरणांत कुडचडे पुलिशेन मिरा बाग रावपी सुदेश नायक आनी नावेलीचो कॉन्ट्रॅक्टर दिनकर पटेली ह्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. कॅमिकल वेस्ट डंप करून उजो घालप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. साळावले धरणाची उदकाची पातळी ह्या वर्सा अपेक्षे प्रमाण चड आशिल्ल्यान ती कुर्डी श्री सोमेश्वर देवळांत वचपाचो रस्तो उदका पोंदा बुडिल्लो आसा. ताका लागून मे म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा म्हटल्यार ह्या वर्सा 18 मेक जावपी उत्सव फुडें धुकल्ला. हो उत्सव रद्द जावंक ना अशें श्री सोमेश्वर देवस्थान समितीचो सदस्य गुरू कुर्डीकर हाणें सांगलें. परिस्थिती प्रमाण ह्या उत्सवाची फुडली तारीख आमी जाहीर करतले. उत्सव रद्द जाला अशा चुकीच्या बातम्यांचेर विश्वास दवरूं नाकात अशें आवाहन गुरू कुर्डीकर हाणें भाविकांक केलां.
गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्या कारणान हांगासर आमी केन्नाच अणु उर्जा प्रकल्प हाडचे ना. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां कडेन कसलेच विशय नाशिल्ल्यान ते फटीचो प्रचार करतात आनी लोकांची दिशाभूल करतात असो आरोप करीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केले की आमी गोंय राज्य ल्हान आशिल्ल्या कारणान आमी हांगासर केन्नाच अणु उर्जा प्रकल्प हाडचे ना. गोंयांत अणु उर्जा प्रकल्प हाडटा अशें गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसायान लेगीत टिका केल्लेली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलेलें आसा की आमी गोंयांत अणु उर्जा प्रकल्प हाडपाचे ना. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां कडेन कसलेच विशय नाशिल्ल्या कारणे ते कितेंय बरळतात अशें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा. तांचे कडेन कसलेच विशय ना म्हणून ते नाका जाल्ले फटीचे प्रचार करतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. विरोधी पक्ष कितेंय बरळटात तांचे कडेन कांय लक्ष दिवं नाका अशें म्हणीत अणु उर्जा प्रकल्पाचेर ताणें उलोवप केलें. मंगळारा हणजूण पुलिसांनी ऑशेल शिवोलेच्या ट्रॉपिकल ड्रीम्स हावजिंग कॉलनीत कोबिंग ऑपरेशन करून टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. ह्या मोहिमे अंतर्गत सुमार 145 फ्लॅटांची तपासणी केली. हातूंत 6 विदेशी नागरिकांचोय आस्पाव आशिल्लो. कांय दिसां आदीं वस्तवाडो हर्मल हांगासर बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 2 रशियन नागरिकांक पुलिसांनी अटक केल्ली. ह्याच फाटभुंयेर ही खासा मोहीम राबयिल्ली. मंगळारा हणजूण पुलिसांनी ही कारवाय केली आनी ऑशेल शिवोलेच्या ट्रॉपिकल ड्रीम्स हावजिंग कॉलनीत कोबिंग ऑपरेशन करून टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. ह्या मोहिमे अंतर्गत सुमार 145 फ्लॅटांची तपासणी केल्ल्याचें कळटा. वस्तवाडो हर्मला बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 2 रशियन नागरिकांक पुलिसांनी अटक केल्ली आनी ह्याच फाटभुंयेर ही आतां मोहीम राबयली. बेतालबाटी पंचायत वाठारांत उदकाचो उणाव जावपाक लागला आनी फाटले 15 दीस जाले लोकांक उदक सारकें मेळना. मंगळारा सांज मेरेन उदकाची पुरवण जातली अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्लें. मात उदक येवंक नाशिल्ल्यान लोकांनी पंचायतीक फोन करून परतून धारेर धरले. पंचायत शक्य आसा तितले उपाय काडपाचो यत्न करता अशें सरपंच एंथनी फर्नांडीस सांगता. उदकाचो उणाव जावपाक लागला मात मेगा प्रकल्पांक उदक उपलब्ध आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र मेळटा खंय अशें बेतालबाटी पंचायतीचो उपसरपंच इल्मा डायजोशी सांगता. लोकांक आमी कितेंय जावप उदक दिवप असो प्रश्न पंचायतीन उपराशिल्लो आसा. मेगा प्रकल्पांक आयले जाल्यार गांवांत उदकाची मोठी समस्या निर्माण जातली अशें तांचें म्हणणें. बेतालबाटी पंचायत वाठारांत उदकाची व्हडली समस्या उपराशिल्ली आसा. मेगा प्रकल्प आयले जाल्यार गांवांत उदकाचो प्रश्न निर्माण जातलो अशें तांचें म्हणणें. म्हापशा सत्ताधार कॉम्प्लेक्साच्या एका फ्लॅटाक शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली आनी सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपीदारान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ही घडणूक मंगळारा रातच्या 8 वरांचेर घडली. मात सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना. म्हापसा सत्ताधार कॉम्प्लेक्साच्या एका फ्लॅटाक शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागपाची घडणूक घडली आनी हातूंत सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हो उजो मंगळारा राती लागलो मात्र हातूंत कसली व्हडलीशी जिवीत हानी जावंक ना. 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. सोशल मिडियाचेर कांय अशे रिपोर्ट प्रसारीत जावपाक लागला जातूंत ते दावो करतात की अमेरिका पाकिस्तानात न्युक्लियर रेडिएशन लिकाचो तपास करपाक एक टीम तांच्यांनी धाडिल्ली आसा. हाचेर जेन्ना युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट हाच्या पिगॉट हांकां जेन्ना विचारले तांच्यांनी ते ओग्गीत रावले. अश्यो बातम्यो प्रसारीत जाता की भारतान पाकिस्तानाचेर हमले केले उपरांत पाकिस्तानाच्या परमाणू भागांनी लेगीत हमले जाले आनी थंय परमाणू म्हटल्यार न्युक्लियर लिकेज जालो अश्यो बातम्यो प्रसारीत जावपाक लागल्यो. मात्र भारतान हें स्पश्ट केल्लें की पाकिस्तानाच्या किराणा हिल्स भागांनी जंय तांचो परमाणू इलाको आसा थंय आमी हल्लो करूंक ना अशें भारतान स्पश्ट केल्लें.
DGMO प्रेस कॉन्फरन्सान तांच्यांनी स्पश्ट केल्लें की अश्यो ज्यो बातम्यो आसा तांचेर विश्वास दवरूं नाका, आमी परमाणू इलाक्यांनी हल्ले केल्ले ना. आम आदमी पार्टीन एक पोस्टर प्रदर्शीत केलो जाचेर बरयल्लें कोक का छोड़ा मौका, मोदी को देश का धोका अशें तांच्यांनी एका पोस्टराचेर बरयल्लें. आम आदमी पार्टीन म्हटल्यार पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर का छोड़ा मौका, मोदी को देश का धोका असो हो पोस्टर आपान लायिल्लो. तांच्यांनी म्हटलें की भारताक एक बरी संदी आशिल्ली पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर भितून घेवपाक, मात्र भारतान ती वगडायली. ताका लागून आपाच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली हो प्रोटेस्ट केलो आनी हो बोर्ड जो तुमी फाटल्यान पळयता तो तेंच्यांनी फडकयलो. पाकिस्ताना कडल्यान शस्त्रसंधीचें उल्लंघन, भारताक बरी संदी आशिल्ली की POK सोडोवपाचो, पूण तांच्यांनी ती वगडायलो अशें आप कार्यकर्त्यांनी म्हटलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आदमपूर हवाय तळाक भेट दिल्ली. मंगळारा सैनिकांची तांच्यांनी भेट घेतली. पाकिस्ताना आड भारत आनी पाकिस्ताना मदल्या युद्धबंदी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाबातल्या आदमपूर हवाय तळाक ही भेट दिल्ली. सैनिकांची भेट घेतल्या उपरांत तांणी सोशल मिडियाचेर बरयलें की आपूण आदमपुरांतल्या हवाय दळाच्या तळार वचून शूर सैनिकांची भेट घेतली. धैर्य, दृढनिश्चय आनी निर्भयतेचें प्रतीक आशिल्ल्या लोकां वांगडा रावप हो एक खासा अणभव आशिल्लो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ही भेट घेतल्या उपरांत म्हटलें. आपल्या देशा खातीर समर्पीत आशिल्ल्या देशाच्या सशस्त्र दळाचो आपूण उपकारी आशिल्ल्याचें तांणी एक संदेश बरयलो आनी अशी म्हायती ताणें देशभरांत पावयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 13 मेक मंगळारा आदमपूर एअर बेस दौरो केल्लो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन भारतीय वायुसेना वांगडा नवीनतम घटनाक्रम आनी संचलनाची तांच्यांनी सैनिकां कडल्यान म्हायती जाणून घेतली. प्रधानमंत्र्यान सैनिकां वांगडा फोटो लेगीत काडले. तांच्या कडेन तांच्यांनी भासाभास लेगीत केली. हातूंत सैनीक लेगीत खूब खूश जाले. तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ह्या दौऱ्या वेळार सैनिकां वांगडा फोटो लेगीत काडले. तांचो हालचाल तांच्यांनी तांकां विचारलो. तशेंच ह्या सैनिकांनी लेगीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वांगडा हात मेळवणी करून तांच्या बरोबर भासाभास केली आनी आपआपले वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळे मुद्दे तांच्या समोर मांडले. चेष्टा मस्करी लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तांच्या बरोबर केल्ली आनी कांय फोटो सुद्दां काडले. भारत पाकिस्तानाच्या समझोत्या उपरांत आता परिस्थिती जाग्यार आयिल्ली दिश्टी पडटा. परिस्थिती सामान्य जावपाक लागल्या. लोक आता आपापल्या कामात व्यस्त जाल्ले दिश्टी पडटा. ह्याच फाटभुंयेर सध्या जम्मू काश्मीराचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी जम्मू काश्मीरांतल्या कांय भागांनी भेट दिली. तांच्यांनी ज्या ज्या जाग्यांचेर हल्लो जाला त्या जाग्याची तांणी पळोवणी केली आनी लोकांक विस्वास दिलो की तुमी भिवपाची गरज ना. तांकां आधार सांगलो आपलो व्यक्त केलो. सध्या परिस्थिती आता पूर्वपदाचेर येवपाक लागिल्ली आसा. जम्मू काश्मीरांत लोक सगळे कडेन भोंवपाक लागिल्ले आसा. ह्याच फाटभुंयेर जम्मू काश्मीराचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हाणें लोकांची भेट घेतली आनी तांचे कडेन उलोवप केलें. कर्नाटकाच्या हुबळी हांगासर जोरदार पावस पडलो आनी रस्त्याचेर भरपूर प्रमाणांत उदक भरलें. कांय लोकांच्या घरांनी लेगीत उदक घुसलें. सध्या गोंयांत हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिलेलो आसतना हुबळी व्हडा प्रमाणांत पावस पडलो. कांय निवासी भागांचे लेगीत व्हडा प्रमाणांत नुकसाण जालें. आडवेळ्या पावसान दमदार हाजेरी हुबळी हांगासर लायली आनी ह्या पावसान रस्ते लेगीत उदका पोंदा गेले. लोकांच्या घरांनी लेगीत उदक रिगलें. अचकीत आयिल्ल्या पावसान जनजीवन मातशें विस्कळीत जालें. मात्र हुबळी हांगासर जोरदार पावस पडिल्ल्या कारणान लोकांक मातशी थंडाय मेळ्ळी.
जम्मू काश्मीराचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हाणें जम्मू काश्मीरांतल्या कांय भागांनी भेट दिली आणि थंयचो आढावा घेतलो। पाकिस्तानी हमल्या उपरांत जम्मू काश्मीरांतल्या कांय भागांनी हमले जाल्ले, तातूंतले युरी हांगासर लेगीत, उरीत लेगीत हांगासर हमले जाल्ले। त्याच बरोबर लोकांनी हांगाची मागणी केलेली आसा की आमकां कांय बंकरां तांच्यांनी दिवची, आमकां वैयक्तीक बंकरां गरजेची आसा अशें हांगासरल्या लोकांनी सांगलें। केन्नाय हमले जावपाक शकता तेन्ना आमकां कांय बंकरां उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी तांच्यांनी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हांच्या कडेन केली। गोंयांत न्यूक्लियर वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करपाच्या केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टराच्या प्रस्तावाक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी खर विरोध केलेलो आसा। सरकारान कसलेच प्रकल्प हाडचे पयलीं विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचे गोवा फोर्डाचो विजय सरदेसाय उलयलो जाल्यार खट्टराच्या स्टेटमेंटाक विरोध करीत गोंयांत सौर उर्जेचेर भर दिवचो अशें आपाचो अमित पालेकर म्हणटा। मात्र आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांचे सगळे जे आरोप आसा ते भायर आयिल्ले आसा। गोंयांत कसलेच अणु प्रकल्प हाडचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयज म्हटलें आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे हे उलोवप टाळ्ळे। गोंयच्या उदरगती विशीं उलोवचें जाल्यार गोंयांत सगळे राम भरोसे चल्ला असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। एके वटेन न्यायालय बेकायदेशीर घरां मातयेवरण करपाचे आदेश काडटा जाल्यार दुसरे वटेन गोंय सरकार परत बेकायदेशीर घरां नियमीत करपाचें उलयता। ह्या विशयाक धरून सरकाराचो वोट बँक तयार करपाचो विचार आसा काय कितें अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केली। मजगतीं गोंयांत उदरगतीचे कसलेच योग्य नियोजन नाशिल्ल्याचे पर्यटन विभाग 40% कमी जाला अशें आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। वाळपय बाजारात मिरसांग्यो विकपा खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो मात बाजारात गांवठी मिरसांगेची आवक खूब कमी आसा। हवामानात बदल जाल्ल्यान अंदूच्या वर्सा गांवठी मिरसांगेचें प्रमाण भरपूर कमी जाला। आतां सध्या बाजारांनी भायल्या राज्यांतल्यो मिरसांग्यो विकपा खातीर येवपाक लागल्या। जांबोडीची गांवठी मिरसांग 600 ते 800 रुपया किलो आसता। अणजुण्या झरो वाड्यावयले लोक फाटले 6 म्हयन्याच्यान पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडटात। तांकां स्वताचे पयशे खर्च करून टँकराचें उदक विकतें हाडचें पडटा। मात सामान्य मनशांक दर फावटी उदक विकतें घेवपाक परवडना। हाका बेजारून मंगळारा अणजूण झर वाड्यावयल्या लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याच्या कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो। उदकाची समस्या सुटावी करपाची मागणी केली। मजगतीं संबंदीत अधिकाऱ्यान ह्या लोकांक उदकाचो प्रश्न 10 दिसां भितर सोडयतले म्हणून आश्वासन दिल्ल्याचें कळटा।